नाईक म्हणटा ते एक प्रस्त गोंयच्या राजकारणात खूब वर्सां घातले आनी तो एका कामा खातीर खूब फेमस आसलो गोंयांत. जेन्ना तो होम मिनिस्टर आसलो, थोड्या वेळ चीफ मिनिस्टर आसलो, त्या वेळार तेणें जे गोंयांत गुंडगिरी चला तेजे बद्दल भयंकर कडक भुमिका घेतली. तेन्ना एक प्रोटेक्टर म्हणून वगैरे गँग आसले, उगडास आसतलो तुमकां ते गोंयांत धुमाकूळ घातले. तें कार्य आजुनूय लोकांक उगडास आसा. तेज्या नंतर तेणें वेगवेगळे पोर्टफोलियो घेतले आनी खूब वर्सां समाज कार्य केलें. त्यामुळे तो केन्नाच जे बहुजन समाज आसा किंवा जे बारीक लोक आसा तेंचे कितेंय जरी काम आसलें जाल्यार तो तांकां सहकार्य करी आनी जाता त्या पद्दतीन तो काम करी. त्यामुळे राजकारणांत खूब वर्सां टिकलेलो मनीस आनी सामाजीक कार्य तेजें बरें आसा. पण म्हाका दिसता आतां ह्या प्रमाणे तेजें देहावसान जालां. त्यामुळे तेंच्या कुटुंबाक म्हाजे सांत्वना पर हे दोन शब्द आसा की एक बरो मनीस आमचो राजकारणांतलो गेलो. पण तेजें नांव अजरामर आसतलो कारण तेणें त्या वेळार प्रोटेक्टर म्हणून एक व्हडली गुंडगिरी चला तेंचो बिमोड केल्लो आनी त्या इतिहासान तेंचें नांव खूब आसा. त्यामुळे एक बरो राजकारणी गेलो तेजें दुख्ख सगळ्यांक आसा, तितून हांव त्या दुख्खान सहभागी.